5000 दिता, कोण म्हणटा 18 वर्साची चांद दितले ती सांगतले। आमच्या दाबोली मतदारसंघात उदरगत जातली जाल्यार लोकांक घेवन प्लॅनिंग करपाक जाय, बरो प्लॅन करपाक जाय। येद्दें व्हडलें हॉस्पिटल हिंगा आसा, 100 बेडेड म्हणून आमकां सांगलेलें आसात, बांदला, पण ऑपरेशनल ना। कोणाकूय कितें जालें जाल्यार हांगाच्यान आयदर तूं ESI हॉस्पिटल ना जाल्यार GMCन वचपाचो। हें कित्याक? पयशे म्हणल्यार आमचे टॅक्साचे पयशे, आमी फारीक केल्ले पयशे, तर कित्याक तुमी ऑपरेशनल करूंक ना? हो एक प्रश्न आसा। आतां कोण कोण म्हणटालो ह्या कोविडाच्या टायमार जायते कश्ट आनी त्रास आमच्या भावाक भयणांक पडले। लॉकडावन जालें, सो कित्याक वचपाक मेळना, आनी थोड्यां कडेन पयशे आसल्यार सुद्दां सगळें लॉकडावन जाल्ल्या कारणान तांकां वचपाकूच मेळ्ळो ना। आमचे जायते टॅक्सीकार भाव आसा, पयशे भरपाक जायना तो एक गोष्ट, दुसरी म्हणल्यार तांकां इन्स्टॉलमेंट फारीक करपाक जायना म्हूण गाडयो तेंच्यो ओडून व्हरता। दुसरे सायडीन गव्हर्मेंट म्हणटा तांकां मिटर बसय, ते मिटर आनी बसोवन खंय वयतले, कितें म्हूण करतले? तांकां जेवपाक पयशे ना, तांकां इन्स्टॉलमेंट बसोवपाक पयशे ना। म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांदो, हो सरकार गरिबांचो चिंतपाक आसपाक जाय, पूण तो गरिबांचो चिंतना। हो चिंता जाल्यार फक्त व्हडल्यांचें। कोळसो चालू आसता, मायनिंगूय चालू आसलें लॉकडावनाच्या टायमार, तर आमी गरिबांनी कितें करपाचें? प्रत्येक वेळाक आमी सांगत रावता, पूण लास्ट मिनीट मागीर दुसरेंच जाता। मोगाच्या भावा भयणांदो, हे पावटी जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जातलें, जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जावन इलेक्शनाक तुमी वतले, मत मारपाचो फक्त हातीचेर। हो हात आमकां सगल्यांक गरजेचो। हे हातीन आमी सगल्यांनी भोवमतान निवडून हाडपाचो। आनी हांव जाणा आमची हायकमांड जावं गोंयचो पासून कमिटी आसा, जरूर जाता तितले बेगीन फस्टूच लिस्टान आमच्या कॅप्टनाक ही टिकेट डिक्लेअर करतले म्हूण हांव सोजमतां। आनी कॅप्टनाच्या सांगाताक आमी सगलीं रावतलीं म्हूण हांव खात्रेन आनी विश्वासान रावतां। हांव फक्त वेलकम स्पीचूच म्हूण दिवपा आसलो, पूण आयज म्हाका टायम भरपूर मेळ्ळो, सो हांव आनिकूय उलयतां मातसो। आगोस्ट मोगाच्या भाव भयणांदो, आमचे मदीं GPCC प्रेसिडेंट बाब गिरीश चोडणकर आयिल्ले आसात। हॅलो। तशेंच AICC ऑब्जर्वर सर दिनेश गुंडूराव हांगा माचयेर येतात। तांकां जोरान ताळयो मारून आमी येवकार दिवया।
मफलर बी हाडल्या मरे मफलर बी हाडल्या मरे खंय पावल्या ती आनी 10 मिनटां हॅलो हांव मागतां आमचो GPCC प्रेसिडेंटा लागीं ताणें 2 उतरां आमच्या दाबोलीच्या मतदारसंघाक दिवची हॅलो आनी देव बरें करूं. एक व्हडल्या ताळयांनी आमच्या गिरीश बाबाक आमी हांगा स्वागत करया. आमचे माचयेर आशिल्ले गोंयचे इन्चार्ज कर्नाटकाचे MLA बाब दिनेश गुंडूराव, आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब क्लेटो, एक मार्मगोवा वर्कर्स कन्व्हेन्शन, ह्या कन्व्हेन्शनाक आज एक वेगळी दिशा दाबोळीच्यान गोंयभर वयता की आमचो गोंयचो एक खरेगांच एक्टिविस्ट जेणे आपले करियर गोंय सांबाळपाक सेव केलें. आपल्या बरी एक सॅलरी आशिल्ली, बरें पोजिशन आशिल्लें आनी BJP सरकारा विरुद्ध जेन्ना तेणी गोंयकारांक काबार करपाची सुरू केली तेन्ना तेणें आपलो जॉब, आपलो पगार, आपलो फॅमिली, आपलो सगळो वेळ हेजे सगळे त्याग करून तेणें गोंयचे खातीर आपल्याक ओपून दिलें. आनी आयज आमचो गोंयचो एक हिरो, गोंयच्या लोकांनी ताका खूब वयर केला आपल्या काळजान धरून, ते बाब कॅप्टन विरयाटो हांचो आयज काँग्रेस पक्षान प्रवेश जातलो. म्हाका दिसता ही काँग्रेस पक्षा खातीर एक खूब खुशीची गजाल, गोंया खातीर एक खुशीची गजाल आनी एक वेगळी दिशा आयज आमकां पळोवपाक मेळटा की कॅप्टन विराटो टायप एक्टिविस्ट सुद्दां तांकां सुद्दां दिसपाक लागलें की जर गोंयांक BJP घडयतले जाल्यार फक्त काँग्रेस हो एकूच पर्याय आसा. काँग्रेस हो एकूच पक्ष आसा जो BJP कडेन प्रत्येक राज्यांत आमी झगडटात तेंचे कडेन. आनीक आमी सामके हे करून गोंयांकूय आमी लोकांक प्रॉमिस केल्या जे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स आसात ते लिनियर प्रोजेक्ट्स गोंयकारांक त्रासदायक आसात. कोलाचो इशू आसा तो व्हडलो इशू आसा, रिवर नॅशनलायजेशनाचो इशू आसा तो व्हडलो इशू आसा, करप्शनाचो इशू आसा. आनी हालींच एक प्रकरण बायलांक कशे अत्याचार करतात, बायलांक हे मिनिस्टर कशे एक्सप्लॉयट करतात आनी तांकां मुख्यमंत्री आनी BJP सरकार कसो प्रोटेक्ट करता हें आयज गोंयचे लोक पळयत आसात. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांनी एकत्र येवपाची गरज आसा. जेन्ना गोंयचो आवाज म्हूण नांवाची संस्थेक ते पाठबळ घेवन गोंयभर ते भोंवताले तेन्ना आमचे दोगांयचे एकूच एजेंडा आशिल्लो की गोंय प्रोटेक्ट करप. आनी म्हाका दिसलें हो एक प्रामाणीक मनीस आसा आनी हांव आनी तेजी एक बरी इश्टागत आमची सुरू जाली. आनी तेन्नाच्यान आमी दोगूय खूब फावटी विचार हे करता. तो पॉलिटिक्सांत नाशिल्लो पूण ताका आमी कन्विन्स केलो खूब जाणांनी. गोंयचे साबार लोकांनी ताका सांगलें की तुजी फायट आसा, एक्टिविस्ट आसा ते कर, पूण एक व्हडल्या प्लॅटफॉर्मार यो. तूं जे जे मुद्दे घेवन झगडटा ते झगडटलो जाल्यार एक पॉलिटिकल पार्टीचो बॅकींग जाय, एक पॉलिटिकल पार्टीचो फोर्स जाय आनी तो जर फोर्स तुजे बरोबर आसा जाल्यार तूं ते इशू जे फायट करतात त्या इशूक आनी घटसाण मेळटली, ताका आनीक फोर्स मेळटलो आनी गोंय जे तूं प्रोटेक्ट करपाक सोदता, तुमचे सगळे बाकीचे वांगडी आसात तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन गोंय आमी सगळे सांबाळुया म्हणून ताका सगळ्यांनी सांगलें. आनी सगळ्याच्या उतराक मान दिवन आयज तो हांगा आमची प्रियंका गांधी येता तेज्या हाजेरीन तो आयज हांगा प्रवेश करतलो. ही सगळ्या गोंयकारांक आनी काँग्रेस पक्षाक खूब उमेद दिसता आनी आमी खूब मोठ्या दिलान तेजें स्वागत करपाक हांगा आयिल्ले आसात. हांव चड वगत घेना.
बाब विर्याटोन काँग्रेस पक्षान प्रवेश केलो जाल्यार म्हाका दिसता मार्मो गोवाचे चारूय मतदारसंघ आमी जिखतलेच, पूण त्या भायर तो वेगळे वेगळे कडेन जे जे तेगे सपोर्टर आसात तेजोय आमकां सपोर्ट मेळटले. चडांत चड देव बरें करूं आनी वेलकम टू कॅप्टन विर्याटो इन टू द काँग्रेस फॅमिली. थँक्यू. हॅलो, देव बरें करूं बाब गिरीश. व्हडल्यो ताळयो मारून ताका तुमचे मुखार येता आतां ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचो जनरल सेक्रेटरी आणि गोवा डेस्काचो इंचार्ज बाब दिनेश गुंडूराव. सर, आय रिक्वेस्ट यू काइंडली एड्रेस द दाबोली ब्लॉक वर्कर. GPCC President Shri Girish Chodankar ji, Block Congress President Mr. Anacleto D'Souza, correct? Yeah. And we have a special guest today from Tamil Nadu, our young MLA from Tamil Nadu, Mr. Urvasi Amrit Raj. I welcome him on everybody's behalf. And all the members of the Congress Party of Mormugao Taluk and Dabolim Block, friends of the media, brothers and sisters. This is a very unique and special occasion. We have a special guest who will be coming here soon. The leader of the Congress Party, All India Congress General Secretary, Srimati Priyanka Gandhi ji is going to be coming any minute now. And all of you are, I'm sure, waiting to see her and listen to her. And she's coming for a very specific reason also. And there's another because a person who has fought for the environment of Goa, a person who has fought for the rights of the Goan people, a person who has relentlessly taken on everybody to see that injustice is not done to Goa. That person today, after being part of many civic movements, organizing civil society, taking up issues which really matter to the people, today he is going to be taking the political plunge. And he's decided to take that political plunge by joining the Congress Party. And his entry into the Congress Party will be a very unique entry, because that entry will be made by Srimati Priyanka Gandhi ji, and that I don't think anybody in Goa would have got that opportunity. What? हॅलो, सगळ्यांनी व्हडल्यान ताळयो मारून मॅडम प्रियंका गांधी आमची येयल्ली आसा हिंगा. तुमच्या मुखार येयल्ली आसा तुमकां संबोधीत करपाक. तुमचे कडेन मागता हांव व्हडल्यान ताळयो मारून ताचो येवकार तिचो येवकार करचो म्हणून. मॅडम प्रियंका गांधी ही स्टेजीर येता. तुमकां मेळपाक दाबोलीच्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांक मेळपाक ती येता आनी आमच्या मुखार ती पळय तुमच्या मुखार ही स्टेजीर येयल्ली आसा. व्हडले ताळयो मारून तिका येवकार दिवचो.
Okay. Thank you, thank Hello, you, hello. thank you. So today, that special occasion, a special moment has just arrived when we will be inviting onto the stage a person who has, like I was telling earlier, fought for the issues of the people of Goa, the heritage of Goa, the culture of Goa, the identity of Goa, the environment of Goa. And such people are the people who can, I am sure, bring about a change in politics, bring about a change in the political dynamics, and his entry will not only be a source of great strength and inspiration for the Congress Party and the Congress Party workers, but for him also to translate his views, his vision, his action into reality, to be able to use political power for what it is actually meant for the upliftment of the people, to support and help the downtrodden, to fight against injustice. That is the true purpose, true meaning of public life and politics. So, I am very happy to be here for the induction program of Captain Viriato, and on behalf of the Congress Party, I want to welcome him with wholehearted support, and I am sure his entry is going to galvanize our workers and also send a message, a strong message throughout Goa that Congress is the party which can bring about real change in Goa. Congress is the party which can safeguard the interests of Goa, and Congress is the party which has always stood for the Goa's right, independence and unique identity, and we will continue to do so. So thank you very much for calling me over here, and I'm sure many other leaders are going to be speaking in today's program. Thank you very much. देव बरें करूं सर. तुमचे मुखार आता आमच्या गोवा विधानसभाचे ओपोजिशन लीडर आदले चीफ मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत. काँग्रेस पक्षाची आमची ज्येष्ठ लीडर प्रियंका गांधीजी, आमचो केंद्रीय ऑब्झर्वर आणि माजी केंद्रीय मंत्री बाब पी चिदंबरमजी, आमचो गोवा इन्चार्ज दिनेश राव, दाबोलीचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आमचो आमदार बाब रिजनल लॉरेन्स, वर्किंग प्रेसिडेंट अलेक्स सिकेरा, पक्षाचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष बाब गिरीश चोरणकार, पक्षाचे सगळे पदाधिकारी, ऑफिस बेरर्स आणि माझे मोगाळ भावांनो आणि भयणींनो, आज आमकां खूब खोस जाता की कॅप्टन विरियाटो जाणे ह्या राज्यांत वेगळी एजिटेशन्स लीड केली एज द लीडर ऑफ द सिव्हिल सोसायटी. ताणें एक म्हत्वाचें डिसिजन घेतलें की काँग्रेस पक्षाक जॉइन जावपाचें. कित्याक घेतलें जाल्यार ताका दिसलें की ह्या राज्याक काँग्रेस पक्षाची गरज आसा. आमकां बंगालाची पार्टी नाका, आमकां दिल्लीची पार्टी नाका, आमचो गोंयचो फुडार गोंयकाराच्या हातांत, हें ताजें धोरण आशिल्लें. आनी ताका लागून आज ताणें निर्णय घेतला म्हत्वाचो की काँग्रेस पक्षाक जॉइन जावप आनी काँग्रेस पार्टी घट करप. लक्षांत दवरात, काँग्रेस पार्टी सदांच गोंयच्या खातीर वावुरल्या. हांव उदाहरण दितालो, हांव जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना म्हजे मुखार प्रश्न आयलो, SEZ 17 SEZ सँक्शन केल्ली आशिल्ली आमच्या सरकारान पयलींच्या. लोक रस्त्यार आयले, लोकांनी सांगलें गोंयांत SEZ नाका. आमी लोकांचें आयकलें. तेन्ना काँग्रेसची अध्यक्षा सोनिया गांधीन तिका वचून हांवें सांगलें आनी तिणें म्हाका सांगलें, तूं लोकां बरोबर राव, गोंयकारां बरोबर राव, गोंयकाराक नाका स्क्रॅप कर. आनी आमी SEZ स्क्रॅप केलें. गोंय एकमेव राज्य आख्या देशांत ज्या राज्यांत SEZ ना. आनी म्हणून आज जे सरकार आसा, हे सरकार लोकांच्यो मागण्यो अप्रूव करना, लोकांचे आवाज आयकून घेना. इन डेमोक्रेसी इट इज गव्हर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. जे सरकार लोकांचे आयकना
जे सरकार लोकांचो व्हॉइस आयकना त्या सरकाराक ह्या राज्यात राज्य करपाची ना आणि म्हणून आज गोंयचे लोक एक सगळे जाण एक ठरवपाक लागल्या. दे आर अपोज टू दिस रुलिंग डिस्पेन्सेशन. दे डोंट वॉन्ट दिस रुलिंग डिस्पेन्सेशन टू विन इन दिस इलेक्शन. अँड दॅट इज वाय वसत थंय आमकां आवाज येता की ह्या खेपेक खंयच्याय परिस्थितीत काँग्रेस पक्षाक परत सत्तेर हाडपाचे आणि गोंयकाराचे राज ह्या राज्यात स्थापन करपाचे. हांव तुमचे कडेन मागता खास, कारण ह्या मतदारसंघात आज कॅप्टन विरियोटो सारको मनीस जॉईन जावन काँग्रेस पक्षाक स्ट्रेंथ दिता. म्हाका खात्री आसा की काँग्रेस पक्ष ह्या इलेक्शनाक लोकांचो व्हॉइस जावन मुखार सरतलो आणि ज्या लोकांक जाय तेच काँग्रेस पक्ष करतलो. आमी सामकें ठाम आश्वासन दिल्लें आसा. ते डबल ट्रॅकिंग जायत किंवा टामनार प्रोजेक्टा खातीर झाडां मारपाचो प्रोजेक्ट जायत, कसलेय प्रोजेक्ट जे लोकांक नाका, लोकांच्या इच्छेच्या विरुद्ध काँग्रेस पक्ष कसलें डिसिजन घेवपाना. आमी ह्या सरकारा भशेन न्ही. हे सरकार लोकांच्या माथ्यार मारता. हे बीजेपीचे सरकार लोकांच्या माथ्यार थापता, लोकांक फोर्सार करता. ह्या सरकारात लोकशाही ना. ह्या सरकारात दादागिरी चल्ल्या आणि ही दादागिरी थांबयतलो जाल्यार लोकांचो आवाज म्हणून काँग्रेस पक्षाक मुखार हाडात. आणि परत एकदा तुमचे कडेन मागता की ह्या मतदारसंघात काँग्रेसचो झेंडो लायात अशें तुमचे कडेन मागता आणि देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा. देव बरें करूं बाब दिगंबर. दाबोले ब्लॉक काँग्रेस कमिटीचे महिला अध्यक्ष हाच्या लागीं मागता ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब क्लेटो डिसोजा लागीं मॅडम प्रियंका गांधीक हो फुलांचो हार घालचो म्हणून. देव बरें करूं. तुमकां खबर आसतली आनी आमच्या उलोवपांनी सांगलां कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीस हाजी काँग्रेस पक्षान भितर सरतलो तो. हांव आदले ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी आदले सरपंच बाब फ्रांसीस नुनीसा लागीं मागता ताका इंट्रोड्यूस करचो म्हणून. मोगाळ मॅडम प्रियंका, तुका आमचो माये मोगाचो येवकार आमच्या दाबोले मतदारसंघात. अ वॉर्म वेलकम टू यू इन आर दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी इन साउथ गोवा. येवकार आमच्या GPCC प्रेसिडेंट श्री गिरीश चोदनकर, आमचो आदलो मुखेलमंत्री आनी आमदार दिगंबर कामत, तेच परी आमचो MLA रेजिनाल्ड लॉरेन्सो, श्री आलेस सिकेर, आमचे वरिष्ठ काँग्रेस लीडर श्री P. चिदंबरम, श्री गुंडूराव, आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब आनाक्लेट डिसोजा आनी आमची टीम काँग्रेस दाबोली आनी म्हज्या मोगाळ भावंदो आनी भयणींदो. कॅप्टन विरियातो हे आमच्या गोंयचे स्टेटीन 4 वर्सां जाली भरपूर काम करता आनी लोकांक जे वायट चलताले ते तांचे नोदरे मुखार हाडूंक वावुरलो. जावं तो रिजनल प्लॅन, जावं 16B ODP प्लॅन, कोस्टल मॅनेजमेंट प्लॅन, डबल ट्रॅकिंग, आमचे रेल्वेन लिनियर प्रोजेक्ट्स, आमचे जे मोले येवपाचे आसा ताका लागून बारी वावुरलो. सुमार 169 अवेरनेस ड्रायव्ह ताणें केले आख्ख्या गोंयांत. जावं काणकोणा, जावं मोले, जावं दोडामार्ग, जावं बिचोली, सगळ्या गांवांनी तो यावटीन त्यावटीन भोंवत आसलो. तेच परी 80 सुमार मिटिंगे तेणें केल्यात गांवां गांवांनी. प्रोजेक्टराचेर घालून तांकां जो वायट जातालें तें सगळें दाखोवपाक तो बारी वावुरलो. आस्त्या तोंडाचो आनी ओगीच चडसो उलयना तो. आमचो कॅप्टन एक मॅकॅनिकल इंजिनियर टर्न एरोनॉटिक्स इंजिनियर, आमचे इंडियन नेमीन वावुरपी, गोवा स्टेट बॅडमिंटन चॅम्पियन, नॅशनल प्लेयर,
black belt in Six Sigma management, MBA in operations and supply chain management, specialization in marine engineering and aeronautics. Captain Fernandez was also awarded the Vijay Star Medal for participation in the Kargil War, besides 3 commendations by the Commander-in-Chief of Indian Navy. Captain Fernandez, तुमकां थोड्यांक खबर आसची ना, तो एक tsunami survivor in the Andaman and Nicobar Island. Captain Fernandez took pre-voluntary retirement and was all set to go to the UAE as a project manager of a defense firm. But ताणे आपलें मन बदलून आमच्या गोंयांत तो रावलो. फायट करूंक हें सगळें large scale destruction, corruption and nepotism in Goa, and the fight continues and he will continue. That is sure. His goal is to make efforts to awaken and unite the people to fight and eradicate the vices like gambling, drugs, crimes against women and society at large, and save our youth and future generations from falling prey to the vices. On behalf of the Dabolim Block Congress Committee, I would like to welcome Captain Viriato Fernandez to the Congress family. Captain Viriato Fernandez. कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडिसा लागीं ताणें माचयेर येवचें म्हणून व्हडल्या तळांनी ताळयो मारून ताका काँग्रेस पार्टीन आमी येवकार दिवया. हॅलो. हॅलो. इश्टांनो, आतांच काँग्रेस पार्टीन काँग्रेस फॅमिलीन भितर सरलेलो कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडिसा लागीं मागता. ताणें आपली पयलींच काँग्रेस पार्टीचें जो काँग्रेस पार्टीन भितर सरला ह्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांक ताणें आपली 2 उतरां सांगची म्हणून. Respected Mrs. Priyanka ji, former Finance Minister Mr. Chidambaram, former Chief Minister of Goa Mr. Digambar Kamath, Goa Desk in Charge Mr. Gundu Rao, the MLA of Kurtori and in charge of Dabolim Block, Mr. Reginald, the working president, Mr. Alex Siqueira, and the man who kept pushing me all the while in all the agitations, someone who succeeded today, Mr. Girish Chodankar, president of the Congress party in Goa. पयल्या सुवातेर सगल्यांक देव बरी सांज देव आनी सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. अ व्हेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल. आयज एक न्यू चॅप्टर इन माय लायफ. म्हाका आयज सकाळीं कोणे फोन केलो आनी विचारलें, यू आर अ सोल्जर, यू वर अ सोल्जर, हाऊ विल यू adjust yourself in politics? आणि हांवें ताका सांगलें
Once a soldier, always a soldier. when I took a premature retirement from Navy, हांव एक second career start करूंक सोदतालो. Coming from an aeronautics background, हांव एका foreign country वचपाचो आशिल्लो. And that is the time in between my living for foreign shows असले कायदे काढले ह्या सरकारान. Be it the regional plan, be it nationalization of the 6 rivers. आमचे 100 न्हंयो साल, मांडोवी, जुवारी, कुमरजुवा, म्हापसा हे सगळे न्हंयो एका धपक्यान काढून दिल्यो. These are the rivers for thousands of years आमच्या लोकांनी ताका वर्शिप करताले, आवय कशी मानताले. एका धपक्यान फाटल्या सरकारान बीजेपीच्यान दिले. 2017 जेन्ना लोकांक राग आयल्लो, they wanted to teach a lesson to the BJP. तांकां फक्त 13 सिटी दिल्यो, भायर उडयले तांकां. But that is where our definition, what Shri Digambar Kamatan सांगला आमकां, by the people, of the people, for the people, the definition change करून उडयले by this BJP government. They lost the mandate of the people. फक्त 13 सिटी मेवल्यो. And they redefined the very essence of democracy by saying, by the crony capitalist, of the crony capitalist, and for the crony capitalist. कशे लोकांक विकते घेतले, जांकां आमी निवडून हाडलेले, and we had sent them to the assembly. आमचे वोट भायर उडयले. They did not care for the mandate of the people. आणि ताज्या उपरांत जितले कायदे हाडले ते फक्त टू सॅटिस्फाय जितले क्रोनी कॅपिटलिस्ट आशिल्ले. आयज तुम्ही पळयलां आसतले, आयज बीजेपी सरकार नाम के वास्ते, फक्त नाम के वास्ते आसा गोंयान चलयता. अडानी, जिंदाल, अंबानी असले डिसिजन घेतात. तांकां तर डबल ट्रॅक जाय फॉर कोल, वो सरकार फक्त येस सर म्हणटा. तांकां तर जाय एक्सपेन्शन ऑफ नॅशनल हायवेज फॉर कोल, येस सर म्हणटा. तांकां तर 400 kV ट्रान्समिशन लायन जाय at the cost of thousands of trees, at the cost of our wildlife sanctuaries, at the cost of damaging the Western Ghats. जाल्यार ते तरी पूण येस सर म्हणटा. ते म्हणटा there is a shortage of power, and we have proved without doubt that there is 40% extra power in Goa. अशें करून जे तांकां ऑर्डर येता वयरसान, तांचे क्रोनी कॅपिटलिस्ट बॉस आसा पळय, हे कायदे चलतात तांचे. लोकांचे कांय आयकना. टायम आयिल्लो आसा. वी हॅव टू किक देम आउट, लॉक, स्टॉक एंड बॅरल. हे वर्स जावन आसा 2021. डिसेंबर 60 वर्सां पयलीं, 60 साल पहले गोवा को लिबरेशन मिला था. December 19th December 1961. And what a coincidence, the then first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, he sent the military Operation Vijay आणि आमकां सुटका मेवली. म्हळ्यार आमी विचारूंक सोदता, आर वी एक्चुअली लिबरेटेड? वी आर रिप्रेझेंटेड. एक सरकार जो आम्ही निवडून हाडटा, दे आर द फेस ऑफ द पीपल. बट वो सरकार जावन आसा गुलाम, गुलाम जाल्ले आसा ऑफ द क्रोनी कॅपिटलिस्ट,
of the casino operators. आणि त्या खातीर आयज गोंयांत कितें चल्लेलें आसा, वायड स्प्रेड ड्रग्स, crimes against women, rapes, murders, आणि हो सरकार कांयच करूंक शकना. When a young girl is found dead in the morning at Kalangut beach, and that time आमचो सरकार म्हणटा that she committed suicide. Police सांगूंक सोदता that it was a rape and murder, आणि तरी पूण कांयच जायना. असलो सरकार आयज आमकां चलयता. There is no safety, there is no security. Sarkar is sold out. And when I said, what a coincidence, amka liberation ata jay from all these crimes, gulamgari ata asa, je 1961 an jalle. It's a great honor. Amcha modi asa, Shri Priyanka Gandhi Vadra, her great grandfather was there for the liberation. Aiz amka second liberation jay from all the crimes that Goa gulam kelle asa paite. आनी हांव चड उलोवंक सोदिना, कित्याक हांव जाणो सगलो लोक तिका आयकपाक आयल्या म्हण. बट एकूच सांगता, जी आमी लढाई स्टार्ट केल्ली, बी इट अगेन्स्ट द 6th nationalization of rivers, be it the large scale conversion of land, ये जो 3 linear project आशिल्ले, because 3 linear projects will destroy the only organized sector, that is tourism in Goa. जेन्ना pandemic जाले, तुमकां खबर आसा 8 वाजता 22nd March 23rd March अनाउन्स केलें. आमचो प्रायम मिनिस्टर इज फेमस. 8 वरां जाता तेन्ना लोक ATMर धांवता. कितें अनाउन्स करतालो तो खबर ना. तसोच एक येवन 8 वरांचेर नॅशनल टीव्हीर लॉकडावन अनाउन्स केलें. 2 वर्सां जायत आयलीं. आनी जेन्ना लॉकडावन आशिल्लें, जेन्ना लोकांक सांगुल्लें स्टे इंडोर्स, तेन्ना हे 3 कायदे, हे 3 linear projects तांणी पास केले over a video conferencing without consultation. आमचे mining already collapse जाल्ले, बंद केल्ले. With pandemic the tourism collapsed. आयज आमचे shack owners, hoteliers, आमचे taxi drivers, motorcycle pilots, almost 4.3 lakh population is directly and indirectly dependent on the tourism industry. I सांगा मार पडलेलो आसा. आणि हे जेन्ना 3 linear projects हाडटले for the transportation of coal, गोंय उरपाक ना. जे वास्को द गामा आसा, कोल द गामा जातले. कित्याक एमपीटीच्यान कोल येवपाचो आसा. कोण कोल हाडपाक सोदता? अडानी. We have got exclusive proof as written in Sagarmala project. कोणाच्यान डिनाय करपाक जायना. जेन्ना लोक सांगता आमकां नाका, वो सरकार सांगता आमकां जाय. सो तुमी पळया, पेंडेंगिपाच्या टायमार खंय आशिल्ले मंत्री, खंय आशिल्ले MLA, आमचो जाल्यार MLA मंत्री आसा पळय, तो आमकां खबर आसा एका फार्म हावसान आशिल्लो, खंय बिचोले मजा मारतालो. आनी टुडे जेन्ना हांव म्हजें उलोवप काबार करता, एक याद दिवंक सोदता लोकांक. 35 years back, दाबोलीम तेन्नाचो फॉर्मर प्रायम मिनिस्टर, जाणें आमकां स्टेटहूड दिल्ले, जाणें आमकां कोंकणी दिल्ली, द लेट श्री राजीव गांधी, तेन्ना दाबोली आयिल्लो. आनी इन्सिडेंटली he chose the then youth president. I don't want to take his name. He had trust and faith in that youth president and made him an MLA. And that MLA betrayed the Congress. And today he is still the MLA. And eyes Shri Rajiv Gandhi che choli aila. We want to promise you, ma'am, that we are going to
Throw this man out who betrayed the Congress, who betrayed the trust and faith that was placed by your late father on that man. हातून सगळ्यांक परते एक पाव देव बरें करूं म्हणटा आनी आय वन्स अगेन थँक मिसेस प्रियंका गांधी वाद्रा जे आपणाचे बिझी शेड्यूल जे आसा तो टाइम काढून has come here for the induction ceremony. Thank you, ma'am. आणि सगळ्यांक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें. Thank you, Captain. I request Mrs. Priyanka Gandhi, AICC General Secretary, to address the worker. Senior Congress leaders, leaders of the Goa Congress, Captain Viriato, friends, it is indeed my pleasure and privilege as the daughter of a pilot who became Prime Minister to welcome into the Congress Party an aeronautics engineer as he takes his first step into politics. Captain Viriato, you mentioned that once a soldier, always a soldier. And I would like to add to that that as you enter politics, you are becoming a warrior. Because today, what you are fighting for, and the Congress in Goa is fighting for, is Goa itself. You enumerated a number of such decisions that this government has taken that have hurt the heart of Goa. We are talking about cutting thousands of trees, double tracking railway tracks that go through your forest sanctuaries. We are talking about nationalizing rivers, rivers that belong to states, that feed states, that are the lifeline of those states. When we speak of all these things, what we are actually talking about, what this government is telling us every single day, is that it has no respect for the people of India, it has no respect for the people of Goa, and it has no respect for this beautiful land, for its rivers, for its oceans, for its forests. And nothing is greater in a democracy than respect for people and respect for the earth that you stand upon. Because it is the people who have built the democracy. This government has completely forgotten its responsibility towards the people of Goa. It feels a stronger responsibility towards its industrialist friends. Decisions are taken which are heartless. When Goan women are raped, when all sorts of violence is visited upon them, nothing is done to make them more secure. When we talk about elections, we come for election campaigns, we talk about development, we talk about what we want to do for you, because we know it is our duty. We are not doing any favors to you. This is your right. It is our duty to deliver. But there are political parties today which speak only of things that are of no concern actually to the election and to the politics of the day. So when somebody who represents the voice of the people decides to join the Congress Party, it is truly a proud moment for us, because it tells us that we are walking on the right path, that our party still represents the voice of the people of Goa. And it tells us that dialogue between the people of Goa and the leaders of the Congress Party is alive. It is strong. And the policies that we make will be policies that make you stronger, that make your state stronger. I believe that the ideas you bring are going to enrich our party. I believe that the values you uphold
will make our party stronger. And I believe fervently that the work that you will now do as part of our political organization will make democracy stronger, not just in Goa, but in India. I wish all of you all the very best. We have to work towards winning this election. Acha, I was told to speak in English. तो मैं थोड़े शब्द हिंदी में भी बोलूँगी. मुझे बताया गया कि इंग्लिश में बोलना है तो मैं इंग्लिश में बोली. तो जब हम इकट्ठे होकर काम करेंगे, जो गोवा की आवाज़ हमारे साथ चलेगी, तब हम इस चुनाव को जीत सकते हैं. और सिर्फ इस चुनाव की जीत की बात नहीं है, बात सिर्फ एक है, क्या गोवा एक बार फिर गोवा के लोगों के हाथ में रहेगा? गोवा के लोगों के हाथों में सत्ता जाएगी? जो निर्णय गोवा प्रदेश के लिए लिए जाएंगे, क्या वो गोवा के हित में होंगे, आपके हित में होंगे कि नहीं? तो मेरी ये पूरी आशा है और मैं जानती हूँ कि ये होगा कि हम जो साथ में एक सरकार बनाएंगे, वो एक बार फिर गोवा को आपको वापस देगी. कि एक बार फिर गोवा में आपकी संस्कृति फूलेगी फलेगी, आपकी आवाज जागरूक होगी, आपकी आवाज हर निर्णय में साबित होगी. जो आप चाहेंगे वही होगा. मुझे आज बहुत ही ज़्यादा गर्व है, मैंने इंग्लिश में बोला कि आपको आज आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और यहाँ मैं मौजूद हूँ. आप सबका बहुत बहुत स्वागत कांग्रेस पार्टी में. आपके आने से हमारी पार्टी तो मजबूत होएगी ही, लेकिन मैं जानती हूँ कि गोवा की सरकार जो हम बनाने जा रहे हैं वो मजबूत होगी, गोवा में लोकतंत्र मजबूत होगा और गोवा का प्रदेश एक बार फिर विकास की मूर्ति बनेगी और विकास का मिसाल बनेगा. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय गोवा. दाबोली ब्लॉक काँग्रेस कमिटी मॅडम प्रियंका गांधी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा.